जे आसा आमी सरकारा कडेन डिमांड केल्लो की गोंयान जे आसा आमचे पुलीस डिपार्टमेंटान जे पुलीस इन्स्पेक्टर काम करता जवळ जवळ 24 ते 27 वर्सां जाली. ही आपली सर्वीस, ही आपली सेवा गोंयचे जनतेक लागून करता. जे 1991 ऑगस्टान जे भुरगे रिक्रूट जाल्ले 14 भुरगे, हे 2002 जे आसा हे PI म्हणून प्रमोट जाल्ले आणि हे 2002तल्यान आयज जे आसा 2008 जावपाक पावल्या. तरी जो आसा हांकां आयज जो आसा न्याय मेळना, हे प्रमोशन हेंचे जायना. गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा जे आसा हेमी 44 पोस्ट जे आसा हे DYSPचे सँक्शन केल्या आणि जवळ जवळ 15 ते 17 वर्सां जे आसा हे पुलीस भाव, पुलीस इन्स्पेक्टर जे आसा हेमी आपली सर्वीस गोंयची जनतेक लागून, गोंयाक लागून ही सर्वीस हे करीत तेंचे कडेन आसा. रिक्रुटमेंट प्रोसेस जो आसा पुलीस डिपार्टमेंट आसूं अंडर रूल 5 ह्या रुला प्रमाणे रेशो जो आसा 50-50% रेशो जो आसा हे रेशो प्रमाणे जे आसा हे प्रमोशना जी आसा ही जावपाची गरज आसा. तुम्ही म्हाका दाखया की गोंयांची जी खंयचीच डिपार्टमेंटान इतली लांब सर्वीस जी कोणें केल्या आसतली तांकां अजुनूय जी आसा ही प्रमोशनां दिवन आसतना खंयची डिपार्टमेंट दाखया की 17, 18, 20 वर्सां जे आसा लोक काम करता थंय जे आसा प्रमोशनां हांकां मेळना. हेंचे वांगडा जे लोक काम करताले ते आयज जे आसा असिस्टंट मामलेदार म्हणून लागले, ते मामलेदार सोडा ते डेप्युटी कलेक्टर जावन आयज एडिशनल कलेक्टर म्हणून हेंचे वांगडा जे लागलेले ते आयज रिक्रूट जावन पब्लीक सर्व्हिस कमिशनराचे मुखार पावले कडेन आसा. इतलेच न्हू, रूल 5 जो आसा ह्या प्रमाणे जे आसा 1997 जो बॅच जो आसा DYSP थोडे घेतले आणि हे बॅच जे घेतले ते 80-20 रेशोचेर घेतले आणि हो जो 80-20 रेशो जो आसा 2011 जो आसा परतून जे आसा हे अमेंड जाले आणि तितून क्लियर डायरेक्शन दिले की बाबा 50-50 जो रेशो जो आसा ह्या प्रमाणात हे पुलीस इन्स्पेक्टर जे आसा हांकां परतून जे आसा हांची भरती करपाची गरज आसा आणि कोणाचे समज अन्याय जाला तांकां परतून तुमी जे आसा रिक्रूट करा. पुलीस डेलिगेशन, पुलीस डिपार्टमेंटचे डेलिगेशन पुलीस ऑफिसरांनी जे आसा ऑलरेडी लेटर केले, चीफ सेक्रेटरीक सांगले की बाबा एज पर द रूल 5 आणि 2011 गॅझेटाचे अमेंडमेंट येयला त्या प्रमाणे जे आसा आमकां प्रमोशन करा म्हणून हे रिक्वेस्ट जी ऑलरेडी चीफ सेक्रेटरीचे धाडले कडेन आसा. तरी आसतना आसा हेंचेर जे कांयच अजून परिणाम जायना. थोडे कॅटेगरी जे आसा कॅटेगरी टोटल जे आसा हे ऑलरेडी जे आसा DYSP जे आसा 27 पोस्ट जे आसा हे DYSP आसा आणि तितून जे आसा आमचे जे भाव जे आसा हे 18 भाव जे आसा हे जे आसा PI जावपाचे आसा, DYSP जावपाचे आयज केपेबल जाल्ले कडेन आसा. सो आमची मागणी आसा सरकारा कडेन की अन्याय ना करता कोणा कडेन, जे गोंयची जनतेक लागून रात दीस सेवा करता. जेन्ना आमी हांकां जेन्ना कितें रॉंग करता जाल्यार आमी इमिजिएटली तांकां सस्पेंड करता, इमिजिएटली आमी तेंचेर एक्शन करता आणि जेन्ना एक्शन जाता म्हाका दिसता तेन्ना तेंचं कर्तव्य आसता तांकां प्रमोशनाय मेळपाक जाय. बाजू जे आसा दोन्ही सायडीन मारपाची गरज आसा आणि आमकां खात्री आसा की चीफ सेक्रेटरी आणि DGP जे आसा आणि अंडर सेक्रेटरी जे हाचो दखल घेतले होम डिपार्टमेंटाचे आणि इमिजिएटली जे आसा हे प्रोसेस जे आसा करतले. कित्याक समज डायरेक्ट DYSP घेयत जाल्यार 27 डायरेक्ट DYSP घेयत जाल्यार गव्हर्नमेंटाचे एनेक्शनाचेर व्हडलो बर्डन पडटलो. गव्हर्नमेंट एनेक्चर भार पडटलो. सो हो तेजेर तुमी लक्षांत घालून म्हाका दिसता की तेमी हो निर्णय जो आसा बेगीच्या बेगीन जो निर्णय तेमी घेवपाची गरज आसा.